आयज करता फाल्यां करता राज्य पावण्यार चर्चा चल्ल्या, केंद्रीय पावण्यार चर्चा चल्ला अशें करून शेवटाक बऱ्याच तेंपा उपरांत काँग्रेसीन लोकसभे खातीरचे आपले गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर केले. नमस्कार आनी येवकार तुमकां माय गोवा नेटवर्काक आयची आमची स्टोरी आसा. काँग्रेसीचे लोकसभे खातीरचे दोनूय उमेदवार जाहीर जाल्यात ते आनी काँग्रेस आड भाजप फाटल्या 2 लोकसभा वेंचणुकांक कशी चल्ला ती लढत. उत्तर गोंया खातीर आदले केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस हांची नांवां काँग्रेसीन उमेदवार म्हूण जाहीर केल्यात. आता उत्तरेत भाजपचे श्रीपाद नाईक, काँग्रेसचे रमाकांत खलप आनी आरजीचे मनोज परब हांची लढत जातली. जाल्यार दक्षिणेत भाजपच्यो पल्लवी थेंपो, काँग्रेसचे कॅप्टन विरिएटो फर्नांडीस आनी आरजीचे रुबर्ट परेरा अशी लढत जातली. फाटल्या 2022 गोंय विधानसभा वेंचणुकेक तिसरो सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणून उदेल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक आमी कमी समजूंक शकना. हो प्रादेशीक पक्ष कसो आनी कितें ह्या वेंचणुकेचेर प्रभाव घालतलो ते वेळूच सांगतलो. आता आमी नदर मारया फाटल्या कांय वेंचणुकांच्या निकालाचेर. फाटल्या 2019 लोकसभा वेंचणुकेत वोट शेराचेर नदर मारली जाल्यार उत्तरेत भाजपाक 58% आनी काँग्रेसीक 39% मतां मेळिल्ली. जैताचो फरक 19% आशिल्लो, जो 2014च्या 26% परस कमी आशिल्लो. 2014 भाजपाक 59% जाल्यार काँग्रेसीक 33% मतां मेळिल्ली. दक्षिणेत मात निकालाचो ट्रेंड वेगळो आसा. 2019 भाजपच्या 46% परस फक्त 2% चड म्हळ्यार 48% मतां घेवन काँग्रेसीन जैत जोडिल्ले. हांगा एक लक्षात दवरपाची गजाल म्हळ्यार 2019 दिगंबर कामत आनी सुनील ढवळीकर हे फुडारी काँग्रेसी वटेन आशिल्ले आनी दक्षिण गोंयांत तांच्या जैतात म्हळ्यार काँग्रेसीच्या जैतात तांची व्हड भुमिका आशिल्ली. ह्या फुडाऱ्यांचो सध्या भाजपाक तेंको आसा. 2014चे पळयत जाल्यार भाजपान 49% मतां सयत काँग्रेसच्या उमेदवाराक जाका फक्त 41% मतां मेळिल्ले ताच्या आड जैत जोडिल्ले. जर तरी हे 2 मुखेल पक्ष दावेदार आशिल्ले जाल्यार हेर पक्ष हे गणित बदलूं शकतात. हातूंत मुखेल म्हळ्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आसा. तांकां 2022 विधानसभा वेंचणुकेत सुमार 10% मतां मेळिल्ली. आता हे पक्ष ह्या गणिताचेर कसो प्रभाव घालता ते रोखडेच कळटले. सगळ्या उमेदवारांचो प्रचार बरोच नेटान चालू आसा. जाहीरनामे, मॅनिफेस्टो उजवाड आयल्यात. मतदारांक आपापल्या वटेन हाडपाचे सगळे यत्न चालू आसात. मतदानाक फक्त 1 म्हयनो बाकी आसा. मतदार कोणाक जैतिवंत करता आनी कोणाक घरांत धाडटा हे रोखडेच कळटले. देव बरें करूं.